16,000 लिटर फुकट दिवपाची घोषणा अजूनही घोषणात आशिल्ल्याचे दिसून येता। प्रत्यक्षात फुकट उदक मात कोणाकूच मेळना। हिस्पा भायर उदकाची बिलां आयिल्ल्यान गोंयभर बोवाळ पडला। हेच बिल दर वाडी आड सोमार दीस टोनी नगर सावर्डेच्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याचेर मोर्चा हाडलो। वाडून आयिल्ली उदका बिलां उणी करपा खातीर ह्या लोकांनी सुमार 50 अर्ज केल्ले, पूण तांच्या अर्जांची कोणेच दखल घेवंक ना। निमाणे कडेन तांचे 500 पेड्ड्यार जाले आनी ह्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याचेर मोर्चा घालो। डिसेंबर सावन मार्च मेरेनची बिलां लोकांक मेळ्ळ्यात। कोणाक 5, कोणाक 7 तर कोणाक 20,000 मेरेन बिलां आयिल्ल्यान लोक चाळावल्यात। चोवीस आणि 25 तारखेक अशें आमी जवळ जवळ 50 ते 55 एप्लिकेशन दिल्ली। वॉटर उदका बिलां जी वाडोवन येयल्ली ते मातशें आमकां ते रेक्टिफाय करून दिवची म्हणून म्हणल्यार अजून तेजेर कांयच एक्शन घेतलेलें ना। आनी परत 6 तारखेची लास्ट डेट आसा। 4 तारीख जाली तरी कोणूच कांयच रिप्लाय दिलो ना, तेजें कांयच हें करूं ना। ते 6 तारखे आमी खंयच्यान भरपाचें, तेका लागून आमी हें घेवन येयल्या। सरकारान सांगलेलें 16,000 लिटर फ्री आसा म्हणून, तेजी वयर जी टॅरीफ लायल्या ती आमकां मान्य ना। ती तेका लागून लोकांची बिलां परत वाडोवन येयल्या। युनीट वाडल्या, युनीट कशें वाडल्या म्हणजे तेच समजना, तो एक सस्पिशियस हे आहा। युनीट कशें वाडल्या म्हणजे म्हाजे म्हयन्याक 30 युनीट येताले ते 70 येयल्या, म्हणजे ऑलमोस्ट डबल जाल्या। ते कशें जावंक शकता, हेजी मातशी इन्क्वायरी करची। बिलां लागून आयला कित्याक म्हटल्यार बील न्ही खूब वाडोवन दिलात। आमगे गरीब स्थिती आसा, सगळे लोक गरीब स्थिती आसा, लोक घरात आसा, दादले बायलां घरात आसा आनी बील आमी कशी भरतली। थोडे एक म्हटल्यार हरकत ना, 1,000 रुमां सुद्दां 4-5 हजार आयला, 14,000 आयला, एक त्या रुमाच्या 4-4 हजार कशी भरतली।